हे अर्थसंकल्प म्हटल्यार टाइमपास अर्थसंकल्प। मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतलो आणि ताचेर चर्चा जावची ना हे अशें जावप पयलीच खेप आमी कंट्रोल डेमोक्रेसीच्या दिकेन वता अशें म्हणीत आमदार विजय सरदेसायान तिडक उक्तायली। बजेट हांवें काल सांगले भशेन बजेट म्हणटा तो एक टायमपास। हो बजेट तो कांय तोय सिन्सियर ना, तोय ऑनेस्ट ना टुवर्ड्स इज ओन बजेट। दीस इज द फर्स्ट बजेट इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा which when presented will not be discussed. So this is why what I am trying to say is गोंयान एक नवो concept of a controlled democracy that is being adopted by the chief minister. म्हणजे कितें तोच उलयतलो, दुसऱ्यांनी उलोवप ना। पयलीं डिस्कशन ऑन बजेटूच ना, ताजे मागीर कितें कोणें कितें उलोवप आनी लोकांनी कितें आयकप आनी केन्ना आयकप तें पसून तो कंट्रोल करता। सो दीस इज द फर्स्ट टायम दीस इज हॅपन्ड। पयलीं तें कितें तें वोट ऑन अकाउंट म्हणटा ते घेताले बिकॉज पर्रिकर्स हेल्थ वॉज बॅड। नाव दीस इज बिकम अ स्टँडर्ड प्रॅक्टीस। तशेंच जालां न्ही। सो बजेटान आय डोंट सी एनीथिंग। बजेट आज प्रेजेंट करता, आज करना। आज जर प्रेजेंट करतालो जाल्यार 3 दीस मेळटाले अंडर दॅट रूल हावस। एक्स्टॉर्शनाचेर आमी एक कॉलिंग एटेन्शन मोशन घाला। एक्स्टॉर्शन एंड प्रॉस्टिट्यूशन दोनूय इन द नॉर्थ गोवा बीच बँक जर कॉलिंग एटेन्शन मोशन आयलें बरें आहा। जर येना जाल्यार वी वील बी फोर्स्ड टू मूव एन एडजर्नमेंट मोशन टुमॉरो।